मिनी बस भरून असोळणा सावन आगोंदा फेस्ताक वताली. पोरये कट्टा खोला ती परतली आनी 14 जाणांक मार लागलो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान एक्सिडंट जाला म्हूण बसीचो ड्रायव्हर सांगता. बस परतून पडलो म्हणून म्हाका मागेले कोणी एक फ्रेंडान सांगलें आनी हांव पडलो म्हणटा कळना खंय पडला म्हणून परतलो आनी बरो मेजर एक्सिडंट जालो. हांव सरळ डायरेक्ट हेल्थां आयलो. खंयची बस ती? बस असोलनाची खंय आनीक ते आमगे थंय एक लादीन करपा येताले थंय ती आमगेले ब्रेक फेल जालो म्हणटा आनी पडलो आनी जायत जाणांक मार लागला. आनीक सद्याक एमर्जन्सी आमकां थोड्यांक मडगांव व्हेला. अशी एक्सिडेंट त्या जाग्यार पयलीं जाल्ली म्हणटाले तुमी? अशे एक्सिडेंट जायते जाल्ले आहात. त्याच जाग्यार जाला आनीक सेम स्पॉट जाला. आनीक तो एज पर माय नॉलेज आनी म्हगे फॅक्टा प्रमाणे म्हाका अशें दिसता की थंय अशें आसा एक डेड एंडा भशेन म्हणजे एक वॉल्त कशें आनी व्यू जेन्ना तूं पळयता तेन्ना ते सारकें दोरी दाखता आनी कोणूय एट्रॅक्ट करता तेन्ना तुका तो दोरी दाखता. तुगेली सायट खंय वता दर्याचेर वता आनी ड्रायव्हर डिस्ट्रॅक्ट जाता की तो दर्या पडटा असो दिसता. कासावले एका विचित्र एक्सिडंटात 22 वर्सांचे सिबील फालेरो गेले. ताचो वेळ फाल्स. सिबिलाचोच 18 वर्सांचो भाव शिरोय गाडी रिवर्सांत हाडटालो तेन्ना गाडये सायडीक उबी आशिल्ली ताची भयण सिबिलाक ताणें मोखली. वेर्ना पुलिसांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. 18 वर्सांच्या शिरोयाक अरेस्ट करून सध्या जामिनार सोडला. सिबिलाच्या घरच्यांक शॉक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.